गालासियाकारांक पावलोचें पत्र 5 शिटकावणी आनी बुदी क्रिस्ती मनशाची स्वतंत्रताय. आमी आतां स्वतंत्र जाल्यांव कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यांत. म्हणटूच थीर रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूम तुमचेर घेवं नाकात. हांव पावलो तुमकां सांगतां, तुमी सुनोत करूंक दिशात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कित्याकूच उपकारो ना जालो. सुनोत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिटकायता. आख्खी सुमूर्त पाळूंक तांकां कायदो आसा. सुमूर्ती वरवीं जोर आपूण देवाक मानवलोलीं जातल्यांत म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तुमी तोडून उडयलो. देवाची दयाळाय तुमकां ओंतळ्ळी. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें करता त्या वावरा उदेशीं देव आमकां आपणाक मानवलोलीं करतलो म्हूण भरवंसो दवरून रावतां. जेजू क्रिस्ताच्या एकठारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. भावार्थाच्या मार्गार कितल्या नेटान तुमी धांवत आसल्यात. तुमकां वाटेर आडावंक पावलो कोण? स्वताच्या मार्गावेलीं कोणें तुमकां कडसरायलीं? देवान तुमकां आपयल्यांत तर हें तुमचे मनांत ताणें घालें म्हूण कशेच भाशेन सांगूं नजो. सोगलेंच पीठ फुगोवंक थोडेंच आमटें पुरो अशें न्हय. सुम्याच्या एकवटांत आमी आसांव देखून तुमचें आनी म्हजें मन वेगळें जावचें ना म्हूण तुमचेर हांव पातयेतां आनी तशेंच तुमकां कुबडायता तो कोणूय तो जावन देवाचे कास्तीक सांपडटलो म्हूण हांव रावतां. भावां भयणींनो, सुनोत गरजेची म्हूण हांव आजून परगट्टां जाल्यार कित्याक म्हूण हांवें अजून दुमाळो भोगचो पडटा. तें खरें जाल्लें जाल्यार हांव करतां ती क्रिस्ताची परगटणी म्हाका कसलेच त्रासांत घालची नासली. तुमकां कुबडायतात तांणी सुनोत करचें करून आपणाकूच वचून हिंजडे करून सोडचें. स्वतंत्रताय आनी प्रितीमोग. भावां भयणींनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान मात पातकी सैमाच्यो खोश्यो पाळिनाकात. हाचे सुवातेर एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात कित्याक आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापलोली आसा. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. चोत्राय दवरात. एकामेकाक घांस मारून काश्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचो नाश करतल्यात. पवित्र आत्मो आनी पातकी मनशां सैम. सांगता तें हें, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ते पोरमोणें चलात आनी पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. पातकी सैमाच्यो कुश्यो पवित्र आत्म्याच्या कुश्यांचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो पातकी सैमाच्या कुश्यांचेर आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सैम एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमच्या पातकी सैमाच्या वंडावण्या पोरमोणें तुमी चलोवं नाये. पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार सुमूर्त तुमचेर आपलो अधिकार चलयना. पातकी सैमा पोरमोणें चलतात तांचीं कामां वळखूंक सोंपें. असलीं मनशां पोजडपणांत, मेळेपणांत आनी कामचारांत लोळटात. कुड्ड्यान देवाक बसतात आनी गाडयांगेर धांवतात. दुस्मानकाय सांबाळटात आनी झगड्यांनी दीस काडटात. नाटकायेन बरोवन आसात आनी क्रोधान जळटात. पेल्याच्या वस्तूंची आशा दवरतात. दुसंगां आनी पक्षां उदेशीं लोकां मोदें बेडफुटी घालतात.
फुटलोल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळेतात, सोऱ्याक लोबदलोलीं आसात, दुमशाण्यांनी रात साडटात आनी आनिकूय असलीं खोटेपणां करतात. तुमकां आदीं शिटकायल्यां तशें आतांय शिटकायतां. असलीं कामां करतात तांकां देवाच्या राज्याचें दायज भोगूंक मेळचें ना. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता. मनशां मोदें प्रितीमोग वाडयता, काळजांनी खोल कुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता, धमकावण्या मुखार तोंड रावूंक आदार दिता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता, एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता, मनशांक दुलोप काळजाचीं करता, आपल्यो वोंडावण्यो दोमावंक घोटाय दिता. हे भाशेन जियेतोल्यांची कसलीच समूट गुन्यांव करूंक शकना. जीं कोण जेजू क्रिस्ताचीं, तांणी आपल्या ओगुणां आनी वोंडावण्यां बरोबर आपलें पातकी सैम कुडसार मारून दवरलां. जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलोवया. आमी आमचीच बोडाय करूं नाये, एकामेकाक चाळोव नाये, एकामेकाची नाटकाय धरूं नाये. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.